मोगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानांत आमी देवच्या रुपांतराची खबर आयकल्या. ते शिस्सां बरोबर जेजू दोंगरार गेलो आनी दोंगराक मागणे कोत्ताना ताचें रूप बदल्लें. ताचें न्हेसोन जोगलाल्यान सारकें लोकलोकलें. ही घटना, ही घडणी, ही संभ्रमणी कसलो आमकां आयज संदेश जायत. जेजू देवाचो मोगाल पूत म्हूण दाखोल कोत्ता. हो म्हजो पूत हांवें वेंचून काडलोलो, ताचें आयकात. ही बापाची उतरां आमी आतांच आयकल्यात. पूण हे पुताक खूब सोसूंक पडटलें म्हूण जेजू शिस्सांक सांगता. ताचे दुस्मान ताका कुर्सार मारतले, पूण तो 3 दिसांनी पुनू जिवन जातलो आनी देवा बापाचे मोहिमेन सदां काल राज चलयतलो. दुसरो संदेश, सर्गीचें राज खरेंच नामनेचें, ग्लोरियस हेवनली प्लेस, सुंदर आनी समाधान दिवपी. पूण आमकां सासणाचें जिवीत मेळ्ळे आदीं वो ह्या दोंगरार वेचे आदीं वो सर्गीचें राज आमकां मेळ्ळे आदीं आमकां आमची संवसारी पोटली दोंगराच्या खाला दवरूंक पडटली. म्हणजे आमकां संवसारी वस्तूंची आस, तशेंच आमची स्वार्थीपण, दुस्मानकाय, राग द्वेश, हे सगळे वायट रस्त्यार जे आमी चलतात तांकां आमी फाटीं करूंक पडटलें. तिसरो संदेश, दीस आनी रात आमकां आमचे कुडीस आमच्या खांदार मारून जिवीत सारूंक पडटलें आनी अशें केल्यार आमकां हे दोंगरार चडूंक मेळटलें. चवथो संदेश, जेजू आमच्या फुडें कश्टांचो, पिडाबिडांचो, दुखाचो, खांट्यांचो, अपमानाचो रस्तो चल्ला. म्हणटकच असल्या रस्त्यार चलोंक जेजू जावन आसा आमकां एक प्रेरणा. तर आजच्या दिसा आमी जेजूच्या पावलांचेर पावल मारून आमचें जिवीत सारूंक, आमचें कुडीस सुबारूंक, दोंगीपण सोडूंक, पेलाचो मोग करूंक, आमच्या जिविताचें योन करूंक तयार जावंक, संवसाराचो उजवाड जावंक आमी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.